नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यात एका 4 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्काराची घडणूक घडिल्ल्यान मानवतेचेर मोठो प्रस्न उपस्थित जाला. ह्या घडणुकेचेर टिका करतना भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी राजस्थानात बायलांच्या सुरक्षेचेर चिंता उक्तायल्या. रक्षकूच भक्षक जाल्ल्यान राजस्थानात ही सामान्य गजाल जाल्या. अशा घडणुकांचेर नियंत्रण दवरपाक कितें पावलां उबारतले असो प्रश्न काँग्रेस आंगडी प्रियंका गांधी हांकां भाजपा विचारपाक सोदता अशें पूनावाला हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले. राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं? और ये सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरतापूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आमतौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है. जी प्रियंका गांधी राजस्थानात पर्यटना खातीर येतात ती पीडित कुटुंबाक मेळून या घडणुकेचेर कारवाय करतली काय फकत राजकारणा खातीर लडकी हूं लड सकती हूं अशें म्हणून उगी रावतली असोय प्रश्न पूनावाला हांणी पत्रकार परिशदेत उपस्थित केलो. दिन पहले वो दौसा आई थी और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंबोर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? विल यू कम हियर ओनली फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म एंड फॉर टूरिज्म इन रणथंबोर, और विल यू गो एंड मीट द विक्टिम्स ऑफ दीज रेप्स? विल यू गो एंड मीट द सर्वाइवर्स? विल यू गो एंड मीट द फैमिलीज? अंमलबजावणी संचालनालयान जमिनीच्या बदलाक नोकरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्याखाला लालू प्रसाद यादव आणि ताचो पूत तेजस्वी यादव हांचो कथित सहयोगी अमित कात्याल हांकां अटक केल्या. अधिकारीक सुत्रांवरवीं ही माहिती मेळ्ळ्या. ह्या अटके उपरांत लालू यादव हाच्या कुटुंबाच्या अडचणीत आनीक वाड जावपाक शकता. कात्याल हो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमोचो लागींचो आसून तो एके इन्फोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचो संचालक आसा. मजगतीं ईडीन कात्याल हाच्या कांय सुवातांनी धाड घालिल्ली. कात्याल फाटले 2 म्हयने ईडीच्या समन्स पासत वाचपाचो यत्न करतालो. तेलंगणात विधानसभा वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुसरे फावट भाजपा खातीर वेंचणूक प्रचार करपाक थेट भेट दितात. आयज सांजे 5 सिकंदराबादातल्या परेड ग्राउंडार प्रधानमंत्र्यांची प्रचार सभा जातली. तेलंगणात 30 नोव्हेंबराक विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जाता. गोवा काउन्सिल ऑफ आयुर्वेदिक अँड अलायड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स संस्थेच्या संकेतथळाचे लॉन्चिंग समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी पणजेत जाले. 8वे आयुर्वेद संस्थेन खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. ह्या वेळार एफडीएच्यो संचालक ज्योती सरदेसाय, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोंयच्यो डीन डॉ. सुजाता कदम हाजीर आशिल्ल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 वर्सा आयुष मंत्रालयाची स्थापना केल्ल्या सावन आयुर्वेदाचो प्रचार आनी प्रसार देश विदेशात वाडला अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगले. Let me congratulate because the biggest event that had happened, I think we must congratulate the World Ayurveda Congress which happened in Goa, which has boosted the morals of all of the Ayurveda practitioners that yes, they can do wonders, and they made people to believe in the medical practice of Ayurveda. That's a great achievement, and since then, from all across the country, we see there are a lot of developments, lot of students who have motivated, inspired to take admissions in the various colleges across the India. ह्या कार्यावळीत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या 5 दोतोरांचो भोवमान जालो. डॉ. स्नेहा भागवत हांणी संस्थेच्या वावराचो नियाळ करून आयुर्वेदाच्या प्रसारा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार करता त्या वावराची म्हायती दिली.
a National Ayurveda Day, 8th Ayurveda Day that we are celebrating, is a remarkable day because today, as we embark this day, we have achieved a lot in the field of Ayurveda and Yoga. When I am saying we have achieved a lot, you yourself have witnessed this here today with all the felicitations that have happened. And as we see the felicitations, you see the diversity that is there in the doctors. So we have unity in diversity, you can say, as Ayurveda, because Ayurveda is just not limited to practice, but it can go up to research, it can go up to Jyotish, it can go up to writing, it can go up to innovations in different technologies that we have, the AI that we need to develop, and lot more that we have in our future to come forward. फाल्यां दिवाळीच्या फाटभुंयेर गोंयांतलो बाजार फुल्ला. आकाश दिवो, पणत्यो, सजावटीचे सामान, रोजां, फोव, खावपाचे जिन्नस, नवे कपडे खरेदी करपाक लोकांची बाजारात गर्दी जाल्या. नरकासुराची प्रतिमा करपी भुरगे आपलो नरकासूर तयार करपाक गुल्ल आसात. बाजारांनी नरकासुराचे मुखवटे आनी धाकटे विकपा खातीर उपलब्ध आसात. दिवाळी निमतान येरादारीची वेवस्था सांबाळचे खातीर आनी कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हे खातीर पुलिसांनी योग्य वेवस्था केल्या. इस्रायल हमास झूज सद्याक चालू आसा. इस्रायलाच्या 401व्या ब्रिगेडीन हमासाच्या 150 आतंकवाद्यांक मारून उडयला. IDFन उत्तर गाझात हमासाच्या सुवातांचेर नियंत्रण मेळयला. हातूंत हत्यार उत्पादन सायट, लॉन्चिंग स्थानक आनी भुंयगत नेटवर्कांचो आस्पाव आसा. IDFन हिजबुल्लाच्या जायत्या आतंकवादी सुवातांचेर हल्लो केला. इस्रायलाच्या लश्करान डझनभर हत्यारां लेगीत जप्त केल्यात. ICC संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत आयज पयल्या खेळात पुण्यात ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेशामदी खेळ चालू आसा. बांगलादेशान पयली बॅटिंग करतना 8 गडे वगडावन 306 धांवड्यो काडल्यो. ऑस्ट्रेलिये मुखार जैता खातीर 307 धांवड्यांचे मोग दवरल्या. ऑस्ट्रेलियन कुरुबावलो जिखून पयली बॉलिंग करपाचो निर्णय घेतिल्लो. आयची दुसरी मॅच कोलकातात इंग्लंड आणि पाकिस्ताना मदी जाता. इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून पयली बॅटिंग घेतल्या. 19व्या पुलीस फुटबॉल करंड सर्तीच्या उक्तावणाच्या खेळात चर्चिल ब्रदर्स पंगडान शापोरा युवक संघाचेर 0-8-3 गोलांनी जैत मेळयला. काल धुळेर मैदानार हो खेळ जालो. ह्या सर्तीत अनुवर्सा 16 पंगड वांटेकार जाल्यात. नॉकआउट पद्दतीन ह्या सर्तीच्यो मॅची जातल्यो. सर्तीच्या जैतिवंतांक फिरतो करंड आनी 2 लाख रुपया जाल्यार विजेत्यांक 1 लाख रुपया मेळटले. त्या भायर हेर वैयक्तीक इनामां लेगीत भेटयतले. गोयचे IGP ओमवीर सिंग बिश्नोय हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिल्या. The prestigious Cup of Goa, where always almost 12 to 16 teams, elite teams of the Goa club and footballers of the Goa love to come and play here. As you know, it is the tallest cup in the India, in the name of our ex-footballer, who was himself a wonderful footballer and member of the Goa police. I am happy to inform to the public that this time we will organize this tournament at 4 places all over the Goa, so that people of all walks of life, all places can witness the match wherever they can. And I wish that the youngsters come and watch this cup and they get inspiration from the police. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.